कष्टांची, दुखीची, वावटीची, श्रमाची, पूण शेवटाक विशेष प्रतिफळाची गजाल विवरूंक प्रसूतपणाची कठीण दूख सोसचे आणि प्रसूतपणाच्या शेवटाक भुरग्याक पळोवन संतोष पावचे स्त्रियेची वा आवयची सर बारीस सूक्त. जेजू ही सर आयचे सुवार्तेंत आपणाक आणि आपल्या शिसांक दोगांकी एकसारखी लागून करता म्हणयेत. जेजून आपल्या कष्ट मरणाक आणि महिमेभरीत पुनर्जीवनपणाक आणि ताच्या शिसांच्या वेगळ्या चाराचे कंतिदुखीक आणि पुनर्जीवन जेजूक देखल्ल्या संतोषाक जोगतेपणी प्रसूत जावचे स्त्रियेक सरी केले. पोरण्या सोल्ल्यांत आनी विशेष करून प्रवादी बरपांनी असलें चिंतप बरें वळता. जेजूक धरताना, ताका मारताना आनी कुरसायताना शीस शिंपडतात. सुस्कार रडणे दूख तांचो ग्रास जाता. कशें संवसारी आपणाद्वारे नव्या मनशाच्या आगमनान प्रसूतपणाचे कश्ट सोंसुल्ली स्त्री आपले कश्ट दूख विसरून संतोषान भरता, तशेंच घडता जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत. फोंडांत तावन नवो मनीस कशें पुनर्जीवन जेजू पयले मागदेलाचे मरयेक, उपरांत शिसांक आनी हेर सबारांक तितीन पावटी दिश्टीक पडचें आनी शिसांनी संतोष पावचें आमी जाणाव. आनी जुवांवचे सुवार्तेच्या शेवटाक जेजूक पळोवन शिस संतोषले अशें म्हणून आमी वाचतां. हो संतोष कोणूच जेजूच्या पाटलाव्यांत हांव काडून व्हरूंक शकची नांत म्हणली गजाल पुनर्जीवन जेजूक भेटलेल्याचो संतोष अमर करता.